Welcome to Garden of Glory. In Galatians chapter 4 verse 21 to 31, Paul gives us a powerful illustration. 2 women, 2 covenants, one of slavery, the other of freedom. Through Christ, we are not children of bondage, but children of promise. Let this truth remind you who you are in Him. गालेसियाकारांक पत्र 4 वळी 21 ते 31. हागार आनी सारा हांची वोपार. सांगात म्हाका, सोमुर्ती खाल तुमी जिवंक सोदतात मू? तर सोमुर्त सांगता तें आयकूंक ना तुमी? अब्रामांक 2 पूत आसले म्हूण बरयल्लें आसा. एकलो गुलाम चेडवाचो आनी दुसरो स्वतंत्र बायलेचो. गुलाम चेडवाचो तो सोयंबाच्या नेमा पोरमाणे जल्मल्लो आनी स्वाधीन बायलेचो तो देवान अब्रामाक केल्ले भासावणे उद्देशी जल्मल्लो. ह्या घडण्यांतली एक वोपार काडूं येता. ह्यो दोगी बायलो म्हणजे 2 कोरार. एक म्हळ्यार सिनाय दोंगरावेलो ताचो रूपकार हागार आनी ती आपल्या भुरग्यांक गुलामां जावंक जल्मा हाडटा. हागार म्हळ्यार अरेबियांत आसलेल्या सिनाय दोंगराचो रूपकार. त्याच बराबर आतांच्या जेरुजाल्याचोय रूपकार. कित्याक हें जेरुजालें आपल्या भुरग्यां सयत गुलामपणांत आसा. पूण आदीं सांगल्या ती स्वतंत्र बायल स्वर्गार थावन देंवलोल्या जेरुजाल्याचो रूपकार. आनी ही की आमची आवय. कित्याक अशें पवित्र पुस्तकार बरयलोलें आसा. संतोश बरीत जा, वांचते बायले. भुरगें बाळ नासलोले. बाळोंतेराच्यो दुखी भोगूंक नासलोले. खुशाल जा, आनंदाचे उल्हास सोड. तर सोडलेले बायलेक ओदीक भुरगीं घोवान कोदींच सोडूंक ना तिचे पोरोस चोडा. म्हणटच म्हज्या भावां भयणींनो, तुमी इजाका पोरी भासावणेची भुरगीं. तेन्ना सोयंबाच्या नेमा पोरमाणे जल्मल्लो भुरगो देवाचे भासावणे उद्देशी जल्मल्ल्या भुरग्याक पिडापीड दितालो तशेंच आतांय घडटा. पूण पवित्र पुस्तक कितें सांगता? गुलाम चेडवाक आनी ताच्या पुताक भायर घाल. कित्याक स्वतंत्र बायलेच्या पुता बराबर गुलाम चेडवाच्या पुताक दायजांत वांटो आसचो ना. म्हणटच भावां भयणींनो, आमी गुलाम चेडवाची भुरगीं न्हय, पूण स्वतंत्र बायलेचीं. Paul contrasts the law and the promise through Hagar and Sarah. Hagar represents the old covenant, which brings bondage. Sarah represents the new covenant, which brings freedom. If we are in Christ, we belong to the promise, not to slavery, but to grace. This passage calls us to live as free sons and daughters, not as those chained by legalism. Let us pray. Lord, thank you that in Christ we are free. We are children of the promise, not slaves to the law. Help us walk in the liberty of your Spirit and never return to bondage. In Jesus' name, Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.